हय कांय एक्टिविस्टांक कितें जालां आतां IIT बी उलयता पळय न्ही ते ना आतां तेच तिसरो मुद्दो IITचो ते म्हणटात की तुमी टायगर रिझर्व नाका म्हणटात, तुमी इको सेन्सिटीव विलेजीस नाका म्हणटात आनी आपल्या मतदारसंघा भितर व्हरून एक व्हडली IIT घालया म्हणटात. हय सो हे म्हणटा सामकी प्रूव जाता म्हण की तुमगे कित तरी हाजे फाटल्यान अजेंडा म्हणून. ना IIT आयजच म्हणना हांव हय. IIT गेले ते 7 वर्सां ज्या वेळा वेल्यान IIT आयिल्ले आसा तुमी शेळे मेळावली पसून आमी म्हणटात की ती खंयची एरिया ताजेर न्ही IIT संदर्भात जें धोरण हें आसा हें पयलींच्यान आसा. जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर आशिल्ले ताणें म्हाका पयलीं विचारलें IIT सारको प्रकल्प जाय काय म्हणून आनी आमी लढो दिल्लो आसा सरकारी जागेन भितर IIT येवपा खातीर सगळे प्रयत्न केले ती जागा अपुरी पडली म्हणून आमी दुसरे कडेन गेले. IIT खातीर कितें कॉन्स्पिरन्सी आसपाक शकता आनी IIT खातीर आमकां फायदो जावपाचो कितें हिडन एजेंडा कितें आसपाक शकता हय. जेन्ना तुमी सांगा म्हाका काय नवीन एक हांवें गजाल आयकल्या तुमच्या वाठारा भितर कोण कोण उलयतात ते म्हणटात की तुमचो वाठार खंय घडये ST म्हण रिजर्व जातलो सो IIT हाडल्यार खंय इतली लोक येतले थंय की खंय तुगेले कंप्लीट पॉप्युलेशन डायल्यूट जावन डेमोग्राफी चेंज जातली आनी ताजो खंय फायदो तुमकां जातलो. हो एक नवीन हांवें तर्क आयकला ताका तुमीच जाप दिया. संशोधीत आतां रिसर्चर खूब जाल्ले आसा सायंटिस्टूय खूब जाल्ले आसात आनी प्रत्येक बाबतीन भितर ते श्रेश्ठ आसात ते बुद्धिमान आसात पूण लोक तांकां बिलीव करनात. ते इलेक्शनान रावत तेन्ना 10 मतां तांकां पडनात पूण ते खूब बुद्धिवादी. आतां हो एक तर्क आसा पळय न्ही आतां IIT येवपाक जाय म्हणटा तेन्ना हांव हो कालचो परचो विशय जेन्ना IIT म्हणजे ST रिजर्वेशन हें जेन्ना डिक्लेअर जालें हें जालें वा कालचो पूण हांव IIT खातीर झगडपाक लागल्यार कितलीं वर्सां जाले सांगा प्रमोद बाबा. बरोबर हो विशय येवचे पयलीं आतां थोडे म्हणटात की म्हाका थी प्रायवेट लँडान भितर कितें कितें तरी कमिशन आसा. हांव सांगता तुमकां हांव जर कमिशन आसा जाल्यार पयलीं IIT सरकारी जाग्यां भितर नाका आसतना प्रायवेटच व्हरता आशिल्लो. सरकारी जाग्यां भितर येता तेन्नाय हांवें सांगिल्लें तुमकां याद आसतली सगळे प्रेसा समोर सांगिल्लें जर IITक जागा अपुरी पडटा जाल्यार 2-3 किलोमिटराचेर म्हजे कडेन 80,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा हांव ती फ्री ऑफ कॉस्ट IITक दितां. हो स्टेटमेंट हांवें पब्लिकली केलो प्रेसान भितर केल्लो आनी तुमी ताका हायलायटूय केल्लें. हांव जर म्हाकाच तें कमोवपाचें आसा जर जायत जाल्यार हें कित्याक करतालो. हांव कित्याक म्हणटा हो प्रश्न कारण आमी अशी परिस्थिती पळयल्या ह्या इलेक्शना पयलीं आदले आमदाराचेर मुख्यमंत्र्यान सुद्दां तुगेले IITच्या नांवान जमनीची दलाली करता असले गंभीर आरोप केल्ले. ताच्या फाटल्यान जमीन म्हणून प्रश्न आयलो आनी IIT म्हणून प्रश्न आयलो की हे आरोप येतात. हांव पयलें म्हणटा की सरकारी जमनीन भितर आसतना म्हाका कसलो वांटो मेळटालो आनी त्या वेळार फायदो तोटो नासतनाय बी हांवें सांगलें आनी पयलीं हांवें सांगलां जमीन जर जाय आसतली म्हज्या रिवणांनी जमीन आसा हांवूय ती दितां फ्री ऑफ कॉस्ट दितां. जर IITक कमी पडटा कितेंय जर आनी कितें येता दुसरी हांव एक सांगता तुमकां दुसरी कशा तुमी म्हणलें की तो आदलो आमदार ताका दलाल इलेक्शना पयलीं मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो येदें व्हडलें सामकें राजकारण जालें ताचेर. त्या वेळार तुमी संदर्भ दुसरो विशय ताजो विसरतात. जेन्ना तो आमदार IIT खातीर सरकारी जागा सोडून प्रायवेटाक इन्फ्लुयन्स करतालो त्या वेळार सरकाराचीच जागा सरकारान एक्सेप्टूय केल्ली सरकाराचीच जागा सरकाराक विकतालो. जेन्ना डॉक्युमेंट्स काडले तेन्ना कळटालें की जमनीची किंमत जर थी ऑन पेपर आमचे नोटिफायड हे जर 400 रुपया आसा जाल्यार तो 1000 रुपया मागतालो आनी ती सरकाराची जमीन सरकाराक विकपाक पळयतालो म्हणून दलाल म्हणला. दलाल बाकीच्या खातीर म्हणलें ना आनी ताजे नंतर सरकारान तो दाखयताली ती जमीन स्वताच्या ताब्यान घेतला ती 114 सरकारा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा करून घेतला. हाच्या फाटल्यान ताका कारण आशिल्लें.